म्हाका समोर उबे आसा सगळे जाण। आत्ताच आमी हांगा एक कंप्लेंट दिलेली आसा डिचोली पोलीस स्थानकात। कंप्लेंट हेज्या करता की एक रॉड्रिक्स नांवाचे हंसापाट गावसवाडा हांगाची एक जी चली आसा, तर तिणेन एक सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट व्हायरल केल्लो आसा। त्या पोस्टान ते कितें बरयता की लयराई देवीच्या निमित्तान जे होमखंड जे पेटयल्ले वयता रात्रीच्या, म्हणजे मध्यरात्रीचे जे होमखंड पेटयल्ले वयता, पवित्र असे आमचे हे होमखंड आसा। तर हे होमखंड जे आसा तर ह्या माध्यमांतल्यान हे जाता, पोल्युशन जाता, एनवायरमेंटाचें पोल्युशन जाता अशें म्हणून ते बरयल्लें आसा तितून। आनी अशें जर आसा जाल्यार मागीर तुमी तुमची संस्कृती, तुमची परंपरा ही कशी कितें टिकयतात अशें ते प्रश्न करतात त्या सोशल मिडियाच्या पोस्टाचेर। तर आम्ही सगळे भक्तगण जे आसा ह्या मध्ये बरेचसे जाण जे धोंड म्हणून जे रावतात ते पण बरेच जाण आसात। तर आमचो सगळ्यांचो हेच्या विरोधात एक आक्षेप हो आसा की हे जे बरयता की होमखंड पेटयल्या नंतर हेजे एनवायरमेंट पोल्युशन जाता म्हणून, तर ताका आमचो प्रश्न आसा की गेली कित्येक वर्सां ही जी परंपरा जी आसा ती चालू आसा, ती लयराई देवीची शिरगांवाची जत्रा भरता। तर ह्या जत्रेक फक्त केवळ गोव्यातलेच न्हू तर महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान सुद्धा धोंडगण जे आसा तर ते ह्या जात्रेक येतात। इतकेंच न्हू तर ह्या जात्रे करता शिरगांव आनी शिरगांवच्या आजूबाजू परिसरांत जे असनोडे आसूं किंवा मय आसूं, पैरा आसूं, हांगा जे कितें क्रिस्तांव लोक आसा तर ते सुद्धा जे आसात तर ते सुद्धा बरेच जाण त्यांच्या पैकी पारंपारीक असे जे लोक पाळणारे जे आसात ते थंय दर्शना करता ते येतात। तर अशें आसतना म्हाका हेजो म्हाका एक प्रश्न करूंक दिसता की हे होमखंड जे आसा ते आमचे हिंदूंचे आमी सगळे जाण आमची धार्मीक परंपरा म्हणून आमी हे पाळटा। आणि शिरगांव जत्रेचे एक मोठे वैशिष्ट्य आसा की 5 दीस पयलीं धोंड म्हणून जे रावतात, बरतस्त असे धोंड रावतात आणि ते रात्रीच्या मध्यरात्रीच्या वेळाचेर हे होमखंड पेटयल्या नंतर तेतूंतल्यान जेन्ना प्रवेश करता तेन्ना त्या दिव्य अग्नींतल्यान जी श्री लयराई देवीचे जे तत्व आसा, तिची शक्ती जी आसा तर ती शक्ती प्राप्त करून घेवपाचें एक मोठें हे जे दिव्य अग्निदिव्य जे आसा तर हे साकारले वयता त्या वेळाचेर। आणि हे सगळ्या लोकांक खबर आसा, फक्त आता आमच्या पिढीकूच न्हू, हेज्या पयलींच्या कित्येक पिढ्यांनी हेचो अनुभव घेतलेलो आसा। अशें आसतना ह्या चेडवाक जर आमी एका अज्ञानी असं समजा म्हटलें जाल्यार हेणी सगळ्यांक पयलीं हे होमखंड म्हणजे कितें ह्या विशयी कोणाकडे तरी हेची चौकशी करपाक जाय आसली आणि मागीरच सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालपाक जाय आसलो। आमकां जर असो संशय आसा की हेजे फाटसून कोण तरी आसा अशें मास्टर मायंड की जेंच्यांनी हेका ट्रेन केल्लेलें आसा आनी बाबा अशा पद्दतीचो पोस्ट जो आसा तुमी व्हायरल करा अशें म्हणून सांगलें आसतलें, कदाचित अशें आमकां दिसता। एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून जे NGO चलोवणारे जे लोक आसा ते बीन कदाचित हेज्या फाटसून आसपाक शकता असो आमचो संशय आसा। त्यामुळे आमी आमची धार्मीक भावना जी आसा, कारण कशें आसा ही शिरगांवची जात्रा म्हणून जी आसा ती गोव्यातल्या प्रत्येकाचीच जात्रा आसा, फक्त केवळ शिरगांवची न्हू, प्रत्येकाचीच ही जात्रा आसा। त्यामुळे इतक्या मोठ्या हिंदू समाजाची धार्मीक भावना दुखोवपाचें जे काम जे आसा ते ह्या चेडवान केल्लें आसा। त्यामुळे पोलिसां कडेन आमची मागणी आसा की सगळ्यांत पयलीं म्हणजे ह्या चेडवाक जे आसा ते तुमी सर्वांच्या समक्ष फुड्यान हाडून जाहीर माफी मागपाक हेका सांगपाक जाय। दुसरी गोष्ट म्हणजे 295A ह्या सेक्शनाद्वारे तेणीन आमचे धार्मीक भावना दुखोवपाचें काम केल्लेलें आसा। त्यामुळे कायद्यानुसार जी कितें योग्य जी कारवाई आसा ती पोलिसांनी कारवाई करची। हेजेर जाता जाल्यार FIR जी आसा ती आजच्या आजूच तेंच्यांनी FIR घालपाक जाय आणि हेजेर कारवाई करपाक जाय अशी आमची पोलिसां कडेन मागणी आसा। धन्यवाद।